कन्सॉलिडेशन म्हणतात कन्सॉलिडेशन जावपाक जाय ताका लागून ते एक पावस वचपूच जाय भितून एक पावस वचून जाल्यार तुमी तशें सांगूंक जाय न्हू बाकीच्या हेका तुमी कशें केले व्हड बीग बाकीच्या का फुडले कोनारचे कित्याक तुमी हे केल्या गणपती टेम्पला कडले कशें केले तो कसो केलो तुमी केल्यात न्हू थोडो अर्धवट केले आनी तेणी सोडले अर्धवट केले तेणी फुडले तेका डांबर घातले तेणी फुडल्या रोडाक केबलाच्या आणि हो कित्याक इतलो कित्याक सोडलो टाइम ताका आसता तुम्ही पावसान आतां प्रोसेस करून पावसान सुरू केले डांगर घालतले ना मागीर सो प्रोसेस हो शब्द आमकां घेवन नाका प्रोसेस आमकां कंप्लिशन जाय काम स्टार्ट जालेलें जाय इमिडिएटली तुम्ही ते PWD डिपार्टमेंटाक सांगात तुम्ही मिनिस्टराक सांगात पण सीएमाक आमदाराक न्हिदला जागो करात आमी वयता त्या रोडार आमकां सफर करचें पडटा तुम्ही हेचेर कितें करता जाता तितले इमिडिएटली 4 दीस तुमकां आमी मोफत हे दिता आयज तारीख आसा 28 एक 4 ते 5 तारखे पयलीं हो रोड काम सुरू जावपूच जाय ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवते आज आम्ही PWD डिपार्टमेंटान येयले आमी काही मेळ्ळे खरें म्हणजे आमी 1-1.5-2 म्हयन्या पयलीं एक तांकां निवेदन दिलेलें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें ना जाता तितले बेगीन करता पण जाता तितले बेगीन ते खबर ना अंडर प्रोसेस म्हणून सांगता पण हेच्या मदीं तेंच्यांनी एक देवसू ते भटवाडी पर्यंत रस्तो केलो आणि तत्पूर्वी जो भगवती ते कोनाडी जो रस्तो आसलो ती परिस्थिती एज इट इज आसा काही त्याच्यात बदल जालेलो ना आणि म्हाका दिसना ज्या खिच्या सरकारात खंयसर कोणाक 3 गोष्टीची गरज आसा एक म्हणजे डेव्हलपमेंटान पहिली गोष्ट आसा म्हणजे शेल्टर तसेच पाणी आणि रस्ते हे 3 गोष्टीची गरज आहा म्हाका सांगात जर घरां आसात जाल्यार पयलीं रस्ते जाय ह्या रस्त्यासाठी कितें केला ह्या रस्ते आता जी परिस्थिती झालेली आसा आमची स्पेशली ह्या रोडाचेर ह्यो MDR रस्तो ह्याच्यासाठी कितेंच जावना 14 वर्सांपासून ती परिस्थिती आसा त्या हितून वयतात आमी हे नजरेक हाडूनय काय करूंक ना खंय तरी हेसर आमचो लोकल जो आमदार आसा तो कमी पडलेलो आसा हे ह्याच्यातून सिद्ध जाता कितें ताका तेचे काय पडून वचूंक ना तशेंच पाण्याच्या बाबतीत तशेंच गोष्टी असतात पण आज ह्यो विषय आसा स्पेशली रोडाचो तर म्हाका एक सांगपाचें आसा जशें पयलीं ह्योच आमदार रस्त्यार भजन करी आसलो भजनाचें सांगतालो आनी पयलींचे डेप्युटी CM 30% तरी कमिशन मेळटा आतां ह्या कितल्या कमिशना खातीर हो रस्तो रावलेलो आसा ह्यो तेणी सांगचो स्वता बाबा म्हाका ते 30 वयर दिना आनी 30 पेक्षा कमी दितात म्हणून दवरला की हे तेचे शब्द आसा आमचे न्ही सो हे 30% रावल्या किंवा 40% रावला हे त्यांनी सिद्ध करचे आणि जर तो न्हिदलेलो आसात जाल्यार तेणी जागो जावपाची गरज आसा पेडणे आता जागे झालेले आहात तुझी 4 वर्सां आम्ही सगळ्यांनी पळयलेली आसा तू कितें करूं शकता कितें ते कित्याक ह्या 4 वर्सांत तुका जो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली पेडणेकारांनी दिली त्या संदर्भात तुवें जर पेडण्याक कितें केला हे सगळ्यांक खबर आसा लोक भायर सरपाचे आसात आनी सरलेले आसात आनी आमी ताका फुडें घेवन वयतले हे एक तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे जे 6-7 महिन्याचे उरल्यात ते तू मॅक्झिमम कामां करून काड पयलीं म्हणजे पयले ह्या 8 दिसां भितर तो रस्तो सुरू जावंक जाय हो रस्तो जर सुरू जायना जाल्यार आमचो धडक मोर्चा आसतलो ह्या डिपार्टमेंटाचेर आसतलो आनी आमी CMA कडेन वयतलो आनी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर PWD आहा तेंच्या कडेन वयतलो आयज ह्या माध्यमातर्फे हांव सांगूंक सोदता स्पेशली आमच्या CMAक तूं पालकमंत्री आसा आमचो आमदार कितें काम करीना हें तुका सांगता आमी परत तो काय न्हिदेतलो जागो जायना तूं मातशें लक्ष घाल आणि हे लक्ष घालूनच हे आमचे तू पालकमंत्री असल्यामुळे जास्त लक्ष घालून आमची कामां जाता तितले बेगीन कर स्पेशली हो रस्तो खूप एक्सिडेंटल इश्यूज झालेले असतात खूप जणांक इवन रोगराई झालेली आहे ब्रोंकायटिस कित्याक ती धूळ त्यांच्या घरांनी वयता जाणट्यांच्या भुरग्यांच्या तशेंच ह्या माध्यमातर्फे हांव एक्चुअली PWD मिनिस्टराक सांगूंक सोदता प्लीज हे लक्ष घालायचं स्पेशल केस म्हणून हे जाता तितले बेगीन हे आमचे रोड इमिजिएटली चालू करचो ही तांकां प्रार्थना आसा आणि म्हाका खात्री आसा हे आमचे सरकार आसा जशें विकसीत भारत विकसीत म्हणटात ते विकसीत जर आमी करतले जाल्यार हे म्हाका दिसता रस्त्याची पयली गरज आसा जी बेजीक रिक्वायरमेंट आसा आणि ही पूर्ण करतली अशी आशा दवरता ना जाल्यार आमकां भायर सरचें पडटा नमस्कार आयज आमी PWDन आसा दिसान तर निवेदन दिवपाक येयले जो रस्तो आमच्या कोनाट ते पेडणे मेरेन जो करता म्हणून सांगलो आनी करूंक ना दुसरी गजाल आयज दुख्ख दिसता की आयज आमी पयलीं कित्याक रावले की हे बेश्टेच आमी पयलीं तो कोरगांवच्या फुडें आसलो आतां हडमिक्स केला
ताका भजनाक बसल्या उपरांत जाग येयली आनी भजन केलें आनी आमचे फोटोय व्हायरल जाले की हे बेश्टेच बसले म्हणून आमी गॅप घातली तूं पळोवया तरी करता काय ना ते म्हणून आमी गॅप घातली जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हो रस्तो आतां करपाचे ना आनी 15 मे आतां प्लांटूय बंद जावं शकता आनी हे खड्डे आहात पळय आतां कितले हांकां सांगपाचे दागले हाय जावचे ना हांकां असले हे वागतात आनी दूख अशें दिसता मांद्रे मतदारसंघात घरांनी बारीक बारीक रस्ते हॉडमिक्स जाता आनी आमचे हे मेन रस्तो हॉडमिक्स जायना म्हणजे आमचो आमदार फेल्युअर आहा हितूर ह्यो खंय तरी प्रवीण आल्लेकर आहा ह्यो नंबर 1 फेल्युअर आहा आनी हो पयलीं भजनां करतालो डेप्युटी बाबू आसगांवकार आसलो तेन्ना हो हायवेक बसून भजनां करतालो कशे रस्ते आसताले गुळगुळीत आसताले आतां तो गुळगुळीत जाला जाल्यार आमकां खबर ना अरे तुका रस्ते कर आतां त्या खुर्चेर तूं बसला जाल्यार तुका रस्ते करपाक खबर ना आतां तूं खंय सत्तेन आहा आनी तुका खबर ना रस्ते खंयचे करपाक जाय ते मेन रस्ते आतां हे करपाक तो आतां इतले जाल्यार खबर ना तेजी जाग जाली जाल्यार तिणें उठपाचो आनी हे रस्ते बेगीतल्या बेगीन करून घेवपाचे तेका आमी सांगपाचें न्हू हे 4 वर्सां लागतात रस्ते करपाक 4 वर्सां आजच्या घडयेक 4 वर्सां जाली आमदार म्हणून मिरयता आनी तेचे कडेन VIP गाडी आहा न्हू आमी ते सामान्य मनीस 2 व्हिलरीन फिरता तेका त्या रस्त्याची जाणीव जाता की कशे खड्डे पडलेले आतां पावसान जर भरले जाल्यार ते गुटले पडटले त्या होण्यानी पडोन हे कळना आतां हे रस्त्याक कित्याक डिले जालो पर्संटेजीक रावलेलो काय मोठे लोकांच्या तकलेन एक प्रश्न निर्माण जाता पर्संटेजी खातीर पेंडींग आसलो म्हणून कसली पर्सेंटेज आतां ताका खबर आसतली न्हू कसली ती तो पर्संटेज ती 30% बाबू घेतालो म्हणून होच बसतालो आनी हो सांगतालो हे पर्संटेज ताकाच खबर आहा ताका विचारा कसले पर्संटेज घेवन रावलेलो रस्तो तो गरज आहा ताका विचारपाची जर हो रस्तो एक 5 ते 8 दिसांनी चालू जायना जाल्यार आमी पुतळे सुद्दां जाळपाक आमी फाटी फुडें पळोवचे ना ही आंदोलनां आमी करूंक ना कोणाचे बद्दल आता कोण निगडीत आसा जेची जबाबदारी आसा ते लक्ष घालिनात तेंचे पुतळे आमी जळोवन उडयता पेडणे मतदारसंघ ह्या आयुष हॉस्पिटल इला आणि बरेचसे प्रोजेक्ट म्हणजे हाय लेवल हाय प्रोफाईल कॅसिनो म्हणा याची क्रीडा नगरी आणि कितें खुबशे गोष्टी येवपाचे आहात आणि फाटल्या 10 वर्सां पयलीं आणि आता जर पळयले तर हो मतदारसंघ इतको म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या मार्गार आसा अशें म्हाका दिसता म्हणजे कित्याक एअरपोर्ट येयला इंटरनॅशनल आणि हेचे खातीर जो टुरिस्ट येता तो पयलीं पेडण्या म्हणजे ह्या भागाक येता टुरिस्ट येता इतर लोक येतात आणि म्हाका एक सांगा जर इतलो लोक येता आणि हो मतदारसंघात येदे प्रोजेक्ट आहात आणि जर ह्या मतदारसंघाचे रस्त्याचे बाबतीन जर ही दयनीय अवस्था जाल्यार हेचेर काय उलोवपाचें हे म्हाका दिसता ते टुरिस्टांक खबर आहा जे इंटरनॅशनल येतात ते काय आमकां खबर आहा हो एक महत्वाचो मुद्दो आहा आयज अशें दिसता ह्या मतदारसंघाची हांव आयज ह्या मिडिया तर्फे एक अशें म्हाजें मागणें आहा मुख्यमंत्र्या कडेन आनी हो मुख्यमंत्री डॅशिंग आहा तेचे एक स्वप्न आहा आणि मोदीचे आहा विकसित भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा पण स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना म्हणटाना आयज अशें दिसता म्हाका दिसता ही परिस्थिती भयानक आहा म्हाका एक सांगा ज्या रोडाच्या आत कथा जेंच्यांनी सांगली अरे म्हाका एक सांगा एकाद्रो जर घरातलो करतो पुरुष आहा आणि एकच आहा आणि तो थंय दगावलो जाल्यार म्हाका सांग खंय उरले हे डेव्हलप आणि खंय हे पेडण्याचे ह्या खंय कितें म्हणून पळोवपाचे अशी आज परिस्थिती आहा म्हाका एक सांगा पेडण्या सारक्यान आमी बरेचशे आमदार दिले बरे तेतुल्ले मंत्री जाले आणि म्हाका आयज अशें दिसता हे बारीक बारीक रोड रावा म्हणजे आमी खंयच्या युगात आहा आयज पेडणे सारख्या भागात काल तुम्ही एक न्यूज पेपर वाचल्या पेडणे काणकोण सारख्या भागात ग्रामीण भागात आमच्या भुरग्यांनी SSC घवघवीत यश मेळ्ळा म्हणजे आमच्या भुरग्यांक कापासतांव आहा म्हणजे आमचे भुरगे काय करू शकतात आणि तेतून जी ही आयज परिस्थिती आहा ही अत्यंत दुःखदायक आहा म्हणून माझे CM कडेन मागणें आहा तेणी म्हाका दिसता
कोण कमी पडटा हे म्हाका दिसता तेणीच हातीत घेतल्या बरें. हेतून कोण कमी पडटा आमकां कांयच कळना. तो डॅशिंग हा. म्हाजी ह्या माध्यमांतसून ताका विनंती हा, तूं पूर्णपणे पेडण्याचेर लक्ष दिवचो. त्याच बरोबर आमचे गोंयचे जे सार्वजनीक बांदकाम मंत्री PWD मिनिस्टर आहा दिगंबर कामत, माननीय दिगंबर कामत, हो एक्सपिरियन्स होल्डर मनीस, माजी मुख्यमंत्री तो, आणि आता हे एक मोठे खात्या, ह्या संदर्भात त्याच्याकडे मागता एक प्रोसिजर कर. आणि तो प्रोसिजर आसता सरकारात आसता मंत्रिमंडळात, मागीर सुद्धा टेंडर काढू येता जर इमर्जन्सी आहा जाल्यार. तर माझे ह्या माध्यमांतसून मागण्या आहा काय तर हो बेगीत तेंच्यांनी हेचेर योग्य विचार करून हो तातडीन हो प्रश्न हातीक घेवचो. ना जाल्यार हेचेर एक वेगळे वळण लागतले, कारण हेच लोक भायर सरतले आणि आमकां तांचे बरोबर उबे रावचे पडटले. देव बरें करूं. पेडण्या टू म्हणजे देवळा कडल्यान भगवती देवूळ ते कोर्नाडी हे पथेटीक सिच्युएशन आसा. आणि ही म्युन्सिपाल्टी एरिया, बींग अ म्युन्सिपाल्टी एरिया जर आमचे रोड्स अशे आसा जाल्यार म्हाका दिसता कितें पंचायतीचे रोड पळोवन आमकां अशें दिसता की आमी पंचायतीन आसली चड बरी. हांव 4th स्टँडर्डान आसले तेन्ना हॉटमिक्स जाल्लो आमचो रोड. अजून पर्यंत ते कितलीं वर्सां जालीं हांव पास आउट जावन ग्रॅज्युएशन जावन जॉब करता. मागीर हांव आतां म्हाजें ओन स्टार्टूय केला तरी पूण अजून हे ना. कित्याक हेतून सर पळोवपाक गेल्यार न्ही जे लोक आसात पळय, जे आमची जनता ती गाडी घेवन, तुमी सुद्दां वयतात सर, ते गाडी घेवन वयतात तांकां कितलेच प्रॉब्लेम जाता. पावसाच्या दिसांनी थंयसर सगळेंच उदक स्टॅग्नंट जाता. मागीर ते स्टॅग्नंट खंय खड्डे आहा ते दिसना. रातचे बाबडे कोण वता आपले कामासून, ते पडटले, तेंचे हात दोके मोडटले. तेच्या परस ते सिवियर सिच्युएशन जावच्या पयलीं ते कितें तरी रिपेरींग नाका आमकां रोड करून दिवपाक जाय. इतलीं वर्सां खूब जाले रिपेरींग पॅचवर्क, ते मागीर उदक पावस आयलो कितें वयता. सो तो रोड सारको जावपाक जाय. आणि हेका रिस्पॉन्सिबल म्हटल्यार जेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तेंच्यांनी करून दिवपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.